सोमेस्तामी एक मोनाची जायजय एकामेकाचे सुख दुख चिंतेली भाव भयणींचो मोग करतेली दयाळ आनी कलत्या स्वभावाची जायजय अशें कन्न आशीर्वाद जोडूंक आपयला। सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 श्लोक 8 अशें सांगता। मोगाचनो आमच्या जिणेंत जेजूच्या सासण हजरपणाचो प्रभाव आनी परिणाम तो आमी ह्या समोदूर गिताद्वारे उक्त्यान गावया। Eucaristan tam chang